बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. वेळापसो ग्रंथ अवस्वर 3:26 वळींत आमी वाचताव. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. खरंच सर्वेस्पर आमचें दायज जावन आसा, ताचेर आमचो विश्वास ह्या सकाळच्या वेळार आमी थीर करता. बापूय सक्रामेंतांत तो आमचे मदें हजर जाता आसतना तोंचो आमचो आसरो आनी आधार म्हणून आमी ताका वळखून घेवया आनी आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत नी नन्न आश्रयವು नी नन्न कोटेयु नी नन्न प्राणनाथा नी नन देवा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्या G42 पान संख्या 124 पेज 124 G42. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಅರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸೇವೆ ಅರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ. ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಅರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸ
दासनु ना देवा दासनु ना देवा दासनु ना समजो हर एक दिवस मी पाऊस करताय तू म्हाका राखताय सांभाळताय तुझ्या मोगाच्या वेंगे तू म्हाका सदांच सारावन धरताय केदेंच तू म्हाका सडिनाय केदेंच तू म्हाका सोडिनाय नी नन्न पालकनो नी नन्न आश्वासने नी नन्न ಮುಂಬಲವೋ ನೀ ನಂದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನಂದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ बोपोवी सक्रामेंतांत आमच्या पासत हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्या खरोच आमचो तूं आसरो जावन आसाय खरोच आमचो तूं आदार जावन आसाय तुज्या आश्रया खाल आदारा खाल आमी रावता आसतना सोम्या आमच्या जिवितांत कितेंच तूं आमकां उणें जावंक सोडिनाय ह्या प्राजिताच्या काळार प्रत्येक जावं सोम्या जेजू तू आमकां वर्त्या रितीन तुजी कृपा दिवंक आशेताय तुजें बळ आमकां दिवंक तूं आशेताय तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां बरोवन हर एका वायटाचें जैत व्हरूंक तूं आमकां बळवंत करूंक आशेताय आनी ह्या खातीर सोम्या आमी हर एकल्यांक तुजो आसरो तुजो आधार मागोवंक तूं आमकां आपयताय तुझे सरशेम येता आसतना सोम्या आमकां हर एकल्यांक त्या दैवीक कृपेन तूं चलोवन व्हरताय ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिताव तुका आमी वाखणटाव तुका आमी वंदिताव आनी आमचें जिवीत तुका आमी समर्पण दिताव मोगाच्या पवन भयणीनो कीर्तनाचो ग्रंथ कीर्तन 51 ह्या कीर्तनांत 17व्या वळींत देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा दुखेस्तांनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय दुखेस्त आत्मोसू देवाक मानवाता तें बलिदान कित्याक दुखेस्तांनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय मोगाच्या भावानो भयणीनो ह्या प्राजिताच्या काळार एक उतर आमी भोगुंडाय नियाळ करचें तसलें उतर जावन आसा
देव आमकां केदेंच तिरस्कार करिना म्हूण आमी जाणाव. पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता एक दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो आमचो देव केदेंच तिरस्कार करिना. तर तें दुखेस्त काळीज कसलें जावन आसा, तें खालतें काळीज कसलें जावन आसा, कसल्या काळजान आमी देवा समोर येवंक जाय ह्या विशयांत आमी आज तोडून नियाळ करया. एक इंग्लीश बरयणार म्हणटा, गॉड इज लेस इंट्रस्टेड इन आवर परफेक्शन दॅन इन आवर रिपेंटन्स म्हणून. आमचो देव आमी संपूर्णतेन परफेक्ट जावन जे म्हूण आशोवचें की सडीत मोपाने आमचे तावन पदकाक फाट करून ताचे सरशी आमी येवचें आशेता. एक दुखेस्त आत्मो म्हळ्यार कसलो तो आत्मो जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. एक दुखेस्त आत्मो मात्र पदकाक फाट करून देवा सरशी येवंक शकता. दुखेस्त आत्मो म्हळ्यार निराशेन भरलेलो आत्मो न्हय. ह्या आपणा विशयांतच आपणाकच द्वेष करचो आत्मोय न्हय. A broken spirit is not despair or self-hatred. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो पयत पुस्तक आमकां स्पश्ट कळीत करता एक दुखेस्त आत्मोची ती लक्षणां कसली जावन आसात की म्हणून. पयल्यान पयले एक दुखेस्त आत्मो मोगाच्या भावा भयणीनो देवा मुखार आपणाकच खालतो करचो आत्मो जावन आसा. ह्युमिलिटी बिफोर गॉड. देवा मुखार आमकां समी खालते करचे भोव गरजेचे. दुखेस्त आत्मो मात्र मोगाच्यानो हे करूंक शकता. दुसरा आमकां समजता पळयत पुस्तकांत एक दुखेस्त आत्मो आपले पातक वळखूंक सदांच तयार असो आत्मो जावन आसा. recognition of one's sin. आपले पातक वळखूंक तयार असो आत्मो एक दुखेस्त आत्मो म्हणून पळयत पुस्तक आमकां सांगता. तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो एक दुखेस्त आत्मो देवाच्या सक्तेचेर सदांच भरवोसो दवरचो आत्मो जावन आसा. डिपेंडन्स ऑन डिवायन मर्सी. देवाच्या त्या सक्तेचेर आनी काकुतीचेर आपलो भरवोसो सदांच थीर दवरचो आत्मो एक दुखेस्त आत्मो म्हूण आमकां पळयत पुस्तक सांगता. चवथ्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक दुखेस्त आत्मो जावन आसा तो आपलो सर्व गर्व समर्पण दिता देवाक. सरेंडर्स वन्स प्रायड. स तरेचो गर्व अहंकार कितें आसा व्हडपणाच्या चिंताप आसा ते सकड देवा मुखार समर्पण दिवचो आत्मो जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो एक दुखेस्त आत्मो. देवाचें उतर आमकां सांगता इसाया प्रभूच्या ग्रंथांत वाचलें जाल्यार 50:7-15 बळींत हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशा मदें आसा म्हणटा सर्वेस्प देव. अशें हांव खालत्या मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दुखेस्त मनशाची काळजां नव्या जिवान भरता. हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशा मदें आसा अशें हांव खालत्या मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. नवो जीव मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जोडी जैतर सोम्यातावन आमचे काळीज दुखेस्त आसूंक जाय. आमचो आत्मो दुखेस्त आसूंक जाय म्हणून थंयसर पळयत पुस्तक आमकां सांगता दुखेस्त मनशाची काळजां नव्या जिवान हांव भरता. जगाबाचें पत्र आमी काडलें जाल्यार आवस्वर 4:6 आमकां स्पश्ट कळीत करता देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. देवाची कृपा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आमकां खालते केल्ल्या वेळार स्विकार करूंक शकता. एक ते मागणें बोवापूर बायचें त्या सुंकाघरान केल्लें देवळाक तो भितर सरल्या वेळार तो फरीसेव आपणा विशयांत व्हडली व्हडली बाडाय उलोवंक लागलो. पूण तो सुंकाघर तकली आपली उबारूंक साद जायनासतना म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकूत कर. ते मागणें मोगाचें न्हू एका दुखेस्त आत्म्यातावन येवचें एक व्हडलें मागणें जावन आसा. दुसरें मोगाच्या भावा भयणीनो
खालतें काळीज म्हळ्यार कसलें जावन आसा. दुखेस्त आत्मो आनी खालतें काळीज सरस्पो देव तिरस्कार करणे तर तें खालतें काळीज आमचें कसलें. इंग्लिशांत कॉन्ट्रायट हार्ट म्हणून थंयसर आमी वाचता. कॉन्ट्रायट म्हणलो तो शब्द मोगाच्या भाव भयणीनो ताचो अर्थ थंयसर दिल्लो जावन आसा हिब्रू भाशेंत ग्रावंड डावन या क्रश्ड म्हणटात. आमी खंयचेय एक क्रश करता या ग्रावंड डावन हांगासर असले काळीज म्हळ्यार ताचो अर्थ एक बरयणार म्हणटा इट इज अ डिस्क्रायब्स ए हार्ट अवेकन्ड टू द सिरियसनेस ऑफ sin but filled with hope in mercy. एक खालतें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो म्हळ्यार तो म्हणटा पातक कितलें मारेकार म्हणून समजून ते वळखून घेवचें तें काळीज जावन आसा. मात्र न्ही ताच्या समोर देवाच्या त्या काकुलतेचेर आपलो वर्तो भरवोसो दवरचें तें काळीज जावन आसा. आमकां आमी देवा मुखार खालतें करचें म्हणटा आसतना मोगाचें हो अर्थ जावन आसा की पातक आमच्या जिवितांत कितलें मारेकार ताचो परिणाम कितलो वायट आमच्या जिवितांत जावन आसा म्हूण आमी समजता तें वळखून घेता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची ती काकुलत ताच्याकी वर्ती म्हूण आमी वळखून घेवन आमी देवा मुखार येता. तवळ खालत्या काळजान आमी देवा समोर रावता. ए कॉन्ट्रायट हार्ट एक खालतें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो खरेपणी आपल्या पातकाची दूख धरचे तसलें काळीज जावन आसा. पातकाची ती दूख खरेपणी त्या काळजांत आसा. दूख धरची मोगाच्या भाव भयणीनो असो अर्थ न्ही की हांवें केल्ल्या पातका वरवीं कितें म्हाका वायट जातलें म्हणलें त्या चिंतपान न्ही. त्या पातकाचो परिणाम जावन कितें सकट म्हाका शिक्षा भोगूंक मेळटली म्हणल्यार अर्थान हांवें दूख पावचें न्ही. हांगासर दुखाचो अर्थ हो जावन आसा म्हजो वर्तो मोग केल्ल्या त्या देवाक म्हाका इतल्या वर्त्या मापान ताच्या कृपेन आशिर्वादान भरल्या त्या देवाक हांवें कितल्या वर्त्या मापान दुखयलां. ताच्या विरोध वचून हांवें ताका दुखयलां. हे समजुनी हे चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें तें दूख आमकां वळखून घेवंक आमकां समजून घेवंक साहज जाता. हांवें दूख पावचें म्हळ्यार म्हजो वर्तो मोग केल्ल्या देवाक हांवें दुखयलां. हे चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरेपणी आमचे पातक वळखून घेवच्याक कारण जावन आसा. पूण पातकाचे त्या शिक्षा कितें आसा ताचे तावन म्हाका सुटका मेळाचें म्हणल्यार चिंता मोगाचें न्हू आमकां भे हाडूंक कारण जाता आमचें तें आनी खरी दूख आमी धरूंक शकना. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो जिवितांत देवान आशेवचें तसली बदलावन म्हज्या जिवितांत येयसय म्हणलें तो अत्रेग जाचें तें आसा ताचें काळीज खरेंच खालतें काळीज तें जावन आसा. मात्र न्ही तें काळीज मोगाच्या भाव देवाच्या बोक्सानेचेर खरी पातयेनी दवरता. वय देव म्हजें हर एक पातक बोक्सूं सोदो देव जावन आसा. खंयचेच पातक तो बोक्सीन आसतना रावना. हांवें खरेपणी दूख धरून बोक्साने मागता आसतना तो म्हजें पातक बोक्षिता म्हणलें ती खरी पातयेनी थीर पातयेनी दवरचें काळीज. मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो एक खालतें काळीज देवा थंय फाटी येवंक सदांच अत्रेगून आसचें तें काळीज जावन आसा. त्या जेजून दिल्ल्या ओपारेंत लुकाचो वांजेल 15व्या वसपरांत प्रॉडिगल सन म्हणटा आमी वेचीक पुताची ती ओपार त्या ओपारेंत पळयात तो दुसरो पूत पयस तो गेल्लो आपल्या बापा येतावन सकट ताणें होगडायलें. पूण बापाचो तो वर्तो मोग ताका परत आकर्शीत करता फाटी येवच्या खातीर. आनी तेच मोगाच्या भाव भयणीनो एक खालतें काळीज वळखून घेता त्या बापाचो मोग आनी त्या बापाच्या मोगा तें आकर्शीत जावन बापा तें फाटी येवचें तें काळीज जावन आसा. संत अगोस्तीन आमकां सांगता द हार्ट इज ब्रोकन वेन प्रायड इज ब्रोकन म्हणून. जेदवा आमच्या जिवितांत गर्व आमी गर्वाक आमी मरता तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खरेपणी खालत्या काळजान देवा सरशी येवंक शकता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो एक सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो कित्याक आमचो देव आमकां तिरस्कार कितेंच करिना. एक खालतें आनी दुखेस्त काळीज कित्याक देव तिरस्कार करिना म्हळ्यार सवाल आमी विचारूं जाल्यार पयत पुस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सवालाक जाप दिता.
एजिकेल प्रवादे मुखांतर सरस्पोर देव आमकां सांगता 30 आनी 3 वस्वर 11व्या बळींत म्हाका एका खोट्या मनशाच्या मरणांतय केदींच संतोष ना म्हणटा सरस्पो देव, पूण म्हजो संतोष जावन आसा एका खोट्या मनशान आपले फातक सांडून फाटी म्हजे ते परतोवचे म्हणटा देव. म्हाका बाबनीनो ही देवाच्या काळजाचो अत्रेक वो जावन आसा. देवान आमकां हर एकल्यांक सासणीक जिविता पासत रचयल्ले. ह्या संवसारी जिविता खातीर मात्र न्ही, फातकांत आमी मरच्या खातीर ताणें आमकां रचोवना. बघा ताचे तेय आमी सासणां जिवच्या ताणें आमकां रचला आसता. आनी तो शेवट जारी जाय आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. हे आमचो देव आशेता मोगाच्या बाबणीनो. आनी ह्या खातीर तो एक खालतें काळीज दुखेस्त काळीज केदेंच तिरस्कार करिना. असले खालतें दुखेस्त काळीज मोगाच्या बाबणीनो सदांच आमचे ते आसूंक जाय. आनी असले काळजान आमी देवा समोर येवच्याक कसले संगती आमकां उपकारा पडचे जावन आसात. थोडे संगती आमी समजून घेवचे जाल्यार मोगाचे न्हू, हर एका दिसा आमी आमच्याच अंतस्करणाची झडती करचे एक अभ्यास करूंक जाय. एक हव्यास ते आमचे जाय जाय. इट शूड बी एन हॅबीट टू मेक द एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स ऑन ए डेली बेजीस. हर एक दिसा न्हिदोंक वयच्या पयले मोगाच्या बाबडीनो एक आपणाची आमी झडती करची. आयचो दीस हांव कसो जियेला, म्हज्या देवा मुखार कसो हांव तो जियेला, म्हाका दिली ती जबाबदारी कशी हांवें केल्या, म्हज्या आयच्या सगळ्या वावरांत म्हज्या दिसपट्ट्या हर एका त्या घडितांत कितें खंयच्या रितीन हांव देवाक मानवून चल्लां. हे संगती मोगाच्या बाबडीनो आमकां आसा विचारूं जाल्यार आमी आमचे काळी सदांच खालते धरूंक शकता. दुसरे मोगाच्या बाबडीनो कुमसरा सक्रामेंत थवळ स्विकार करचो. म्हयन्याक एक पटी म्हणी पवित्र कुमसरा सक्रामेंता मुखांतर आमचे पातक वळखून बॉक्सारे जोडून दैवीक कुरपा आनी सकत त्या सक्रामेंता मुखांतर वाळची. हर एका वायटाचेर आमकां जैत व्हरूंक बळवंत करची ती सकत आमी आपणावची भोव गरजेची जावन आसा. तिसरे मोगाच्या बाबडीनो आमचे मागणे भायल्यान दाखोवचे तसले मागणे न्ही, पूण त्या सुंकाग्राण केल्ल्या मागण्या बरी खरें जाय काळजांत येवचें ते. देवा म्हजी पातक्याची खाकूल कर, खाकूल देवाची चड आनी चड मागचे तसले मागणे आमचे जाय. चवथे मोगाच्या बाबडीनो आमकां कितेंय तिदवून मेळ्ळ्या वेळार कोणेंय आमकां कितें करेक्शन दिल्ल्या वेळार तें आमी बऱ्या मनान स्विकार केदाळा करता. आमकां आमी खालती करता. सबार फुडें आमच्या जिवितांत कोणें आमकां तिदवितान आमी ते स्विकार करूंक तयार आसना. आमीच केलें सारकें म्हणल्यार बरें आमी भासता. तुवळ मोगाचें न्हू, खालते दुखेस्त काळीज आमचें तें आमी दवरूंक शकना. आनी पांचवे मोगाच्या बाबडीनो कोणी आमकां दुखेल्ल्या वेळार तांकां बोगसूंक आमी सदांच तयार आसचें. केदाळा तो बोगसनाचो स्पिरीट आमचें तें आसा. आमच्या आमकां दुखेल्या तें राग द्वेश हगे मोसोर जिद्द दवरनासतना केदाळ त्या व्यक्तीक आमी बोगसूंक तयार आसा, त्या व्यक्ती खातीर मागोवंक तयार आसा. तवळ आमचें काळीज खालतें आनी दुखेस्त आमी दवरता. आनी तसलें काळीज मोगाच्या बाबडीनो आमचो देव केदेंच तिरस्कार करिना. तर आयच्या दिसा मोगाच्या बाबडीनो तेंच काळीज घेवन आमी सोम्या सरशी आयलेले आसा. वळखून घेवया सोम्या मुखार. सोम्या, दुखेस्त आनी खालतें काळीज तूं केदेंच तिरस्कार करिना म्हूण तुवें बसयलाय. आज तूं केदेंच म्हाका तिरस्कार करिनाय म्हणल्यार बरवशान हांव तुजे सरशी आयलां. खाकूल तुजी हांव मागता सोम्या. ह्या वेळार तुजी खाकूल हांव मागता. खाकूल दिसो व्हरतो सागोर तूं जावन आसाय. व्हरता बिरमोतीन भरलेलो तो देव तूं जावन आसाय. हर एक म्हजे अपराध तूं धुवन काड. नितळ तूं म्हाका कर. हिमाप्रास म्हाका सड धवो तूं कर म्हणून आमी ह्या वेळार सोम्या कुलो मारया. ताजी खाकूल आमी मागया. म्हजी कर देवा, काकुळती सोतूं सागोर. अपराध म्हजे धुवन काड, नितळ म्हाका कर. हिमाप्रास सड धवो कर.
काकूत मोजी कर देवा काकुलती सो तू सागो अपराध मुझे दून काढ नितळ माखा कर हिमा प्रासड धवो कर सोम्या होम बलियो अर्पणा तुका मनवना तुका जाय खालते काळीस कित्याक तुका इस्तने खालत्या काळजाच्या तू केदेंच तिरस्कार करिनाय दुखेस्तानी कलत्या काळजांच्या सोम्या तो तिरस्कार करिना सोम्या ओम बलियो अर्पणा तुका मनवनांत तुका जाय खालते काळी काकूत मुझी कर देवा काकूत मोजी कर देवा काकुलती सो तू सागो अपराध मुझे दून काढ नितळ माखा कर हिमा प्रासड धवो देवाचे काकूल दास आम्ही मागता असताना आमची सर मागणी ते सवा या वेळार समया समोर आम्ही दवरी आमच्या मध्ये जन्म दिवस सत्यनारायण करच्या सर आमच्या भाव बहिणी पसोत प्रत्येक जण आज आम्ही अर्घां दिता तुझे पसोत आज आम्ही मागता आज जन्म दिवस संभ्रमता लीना नोरोन्ना वसई वेस्तावनु तशेंच प्रिन्स्टन कुटिन्नो एलियार पदावू अमांदा पिंटो प्रिसिल्ला डिसोजा संतेकाट्टे कल्याणपुरा तशेंच जन्म दिवस आज संभ्रमता सेलिन रोशू तशेंच शेल्ली सॅम कलिना तावन जल्म दिवस संभ्रमता तशेंच एलरॉय कॉड्रेस हे आमच्या भाव भयणीकायच्या दिसाचे सुभाष हे पटयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता हांगासर आमकां सभाज अर्घां दिवंक सांगला तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पसोत देवान दिल्ल्या सर आशिर्वादा पसोत आज प्रत्येक जण अर्घां दिता लिल्ली डिसोजा पालिमार तावनू प्रिमा ज्योती बेनीस अर्घां दिता सर बेसांव पसोत रायना सल्डाना अर्घां दिता देवान केल्ल्या स्वरूपकारा पसोत राजेश डिसोजा बरा भलायके पसोत आज ताणें देवा अर्घां दिता तशेंच पवित्र तिंदादीक अर्घां पटयता रुही लोबो CA एग्जाम बऱ्या रितीन यशस्वी रितीन जाल्ल्या पसोत क्लियर केल्ल्या पसोत अर्घां दिता वियोला रियोना मेंडोन्सा हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां देवान केल्ले स्वरूपकार आमी उडास करया आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्घां दिवया अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या काळजांत सबार ते सवा आसात गरजो आसात सबारीन आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो ह्या वेळार प्रत्येक जण आमी उडास करया आमचे मदें सबार जर विशेश कश्टां दुखात आसात पिडेशिडेन आसात वळवळून आसात खंत बेजारान आसात तांकां सगटां सोम्या समोर दवरया आज प्रत्येक जावन आमकां मागोवंक सांगला मिशेल सल्डाना आनी एरोन सल्डाना पसोत नव्या क्लासीची एग्जाम बरोवंक तो तयार जाता आसतना ताचे पसोत आमी मागता तशेंच बऱ्या कामा पसोत मागोवंक सांगला शेरीन तशेंच बऱ्या भलायके पसोत मागणी जाता रेजिना गोम्स भटकळ बऱ्या कामा पसोत शॉन डिसोजा पिवसींत बरे मार्क्स मेळचे पसोत मागणी जाता वियोला पिरेरा बजपेतावन सांगता आमची सर मागणी ते सवा सोम्या समोर दवरून तसो आदार आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरला सोडास कडूनच असनसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन जाल्ल्या सर्गात जिवनात्मा सुडास कडून ताचे पसत मागता तशेंच मागता आमी देवादीन जुलियाना मोंतेरो दुसऱ्या वर्साचो उडास देवादीन एडवर्ड मोंतेरो दुसऱ्या वर्साचो उडास देवादीन जाल्ल्या सपुगत रत्ना पसत मागणी जाता प्रिसिल्ला आनी पिटर मागता आमी देवादीन मेरी आनी डॉमिनिक डिसोजा देवादीन एंट वेनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट देवादीन बिरजोही जोसेफ कटेंजन कुवेट देवादीन थॉमस ताउरो बजपे
देवादीन जाल्ल्या सरकुटमा सनस उडास कडून मागणे साता फ्लोरिन लोबो देवादीन रिचर्ड डिसोजा देवादीन मार्क मेनेज शिरवा देवादीन रैमंड सिक्वेरा 13व्या वर्साचो उडास कंकनाडी देवादीन जाल्यार कुटुंबाच्या सनस उडास कडून आज मागणे साता सिसिलिया डिसोजा बेंगलुरू देवादीन लिगरी कोएल्लो देवादीन रेमेडिया नवाज 89 वर्साच्या जल्माच्या उडासाक आज ते बसोदा मागता हांव तशेंच देवादीन फ्रांसीस मंगली देवादीन लिडिया जेनिफर बोतेल्लो 14 वर्साचो उडास देवादीन जाल्यार सौर्या जगाचो आनी धार्मिकाचो उडास कडून आज मागणे मागोवंक सांगला एरिक लोबो पुलगतींतल्या सरात्माचो उडास काडटा रुई लोबो तशेंच सर पुलगतात्माचो उडास कडून आज मागोवंक सांगलेले आसा शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब हाचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संजय फंगोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमेस बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसाव आतां आमी स्वीकार करया A46 page 37 दळबारांच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्वेरीतान सोम्या आमकां एकवटायताय देवीक तुझ्या बळान सोम्या जिवीत तुला बैताय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो लेओनार्ड कोहेन नावाचो एक बरयणारे ताच्या एका आर्टिकलान अशें बरयता देर इज ए क्रॅक इन एवरीथींग दॅट्स हाव द लायट गेट्स इन म्हणून क्रॅक आसल्या वरवीं उजवाड भितर येवंक शकता मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमी अस्कत काय उणेपण अनुभव करता एक क्रॅक आसल्या बरी आनी ते अस्कत काय उणेपण आमी वळखून घेता आसतना थंयसर सोम्याच्या त्या कृपेचो उजवाड आमी भितर घेवंक शकता आनी तेंचो भाग आमकां हर एक पटी देव फावो करता बोपय सक्रामेंताक पवित्र देव क्रिस्ताच्या बलिदानाक आमी हजर जाता आसतना हर एक पटी मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेर आमचे पातक वळखून आमी बोक्साने मागता आसतना तोच
कृपेचो उजवाड आमी स्विकार करूंक फुडें सरता. तर आज हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना तेच कृपा आमी मागया. दैवी कृपा आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिविताचो खाळोक पयस करून समयाच्या उजवाडान जिवंक आदार जावं म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. पातकां आमची वळखून बक्षांनी मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेव सदां सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राजिता काळाच्या संभ्रमान जेजूच्या कश्टा मरणाचे आनी पुनर्जिवंतपणाच्या परबेन भक्तीन आनी दबाजान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास्क परबेचो पूर्ण फळ संतोषान भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्पर अशें म्हणटा, येया आमी सरस्पराशी वचोया, कित्याक ताणें आमकां पापशिल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे गायी बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतले. वळख करून घेवया, सरस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. फांते येता तशें तो खरेंच येतलो, पावसा भाशेन तो येतलो. धर्ण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा परी तो येतलो. सरस्पराची जाप. एफ्राइमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळच्या कुपा सारको, वेगिसनांत जातल्या दवा सारको. देखून प्रवादवरी हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जीवशी मारली. कित्याक म्हजें प्रमाण उजोडा भाशेन परजळटा. म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ, देवाची वळख न्हय होम बली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना, म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव खणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या चकतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पथकांच्या चिखलांतलो. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बोली ओपून दिल्यार तुका नाका. वय एक खालतें काळीज, तेंच देवाक मानवाता थें बलिदान. दुखेस्तांनी खालते काळीज सरस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. म्हाका जाय मोग आनी न्हय बलिदाना. सियोनाक तुजी दया माया दाखय. जेरुसलेमाचे उणती नव्यान उबारून दी. तेदवा सर्वांग होम भेटवण्यो संतोश तुका हाडटल्यो. तुज्या यज्ञवेदी वयर पाडयांची भेटवणी जातली. श्लोक. म्हाका जाय मोग होम बलिदाना. उद्गार. महिमा आणि वाकणी तुका, ये
आज तुमची काळजां धरून खरी नाकात, पूण सरस्वतीचे उतार ऐका. महिमानी वाकणी तुका ये क्रिस्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपुनू नितीवन मन चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून येवपार सांगली. एक फावटी दोग जण मागणे करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंकागार. फरिजेव नीट उबो रावन आपल्या इतल्याक अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिस्त सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बळोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची खाकूत कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बुक्सुपातका आमची वाडोवपा वार्तामसो. क्रिस्ततेय मोगाच्या भवन भयणीनो, प्रकृतींत नॅचरल लॉज म्हणून आसात. थोडे नियमा प्रमाणे सगळी प्रकृती चलोवन आसा. तातूंत एक नियम जावन आसा फोर्स ऑफ ग्रॅविटी, गुरुत्वाकर्शना बला म्हणून सांगता आमी. ताचे वरवीं त्या एका नियमा प्रमाणे सभा संगती त्या जाग्यार आसात, ताचे मुवमेंट सगळ्याचे त्या प्रमाणे आसा. थंयसर एका तराचे ऑर्डर आमकां दिसता. पवित्र पुस्तकांत ती असली सभार नियम आसा. तातूंत एक नियम आज आमी आयकले आयच्या वांजेलांत. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. हे खालतेपणाचे एक वर्ते नियम पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हर एका पेजीन म्हणल्यार बरी आमकां समजता, कोण देवा मुखार आपणाकच खालतो करून येता तो देवाची वर्ती बेसावा जोडटा. खालतेपणाच्या त्या सर्यांनी देवाची ती काकूळट आनी कृपा सदांच आमच्या जिवितांत वळोवन येता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या प्राचीच्या काळार एक वर्तो काळ आमकां सम्यान दिल्लो. विशेश जावन आमकां खालते करून आमी देवा सरशी येवंक, खालते करून आमी येता आसतना आमचे फातक वळखून येता, फातकाचे बक्षांनी मागून आमी येता. आमकां दुखयल्ल्या हर एकल्यांक बक्षूंक देवाची कृपा जोडूंक आमी देवा सरशी येता. मात्र न्ही, हर एक आमच्या चिंतना शब्दान करणे देवाक महिमा दिवन जिवच्याक आमी फुडें सरता. असले एक भाग सोमी आमकां फोव करून म्हणून आयच्या दिसा आमी मागता आसतना तेच खालतेपणाचो शेगोन आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड वाडोवच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. C12 घेऊंडो सोम्या घेवाय कळसा आमची मना संगी मागतावा मी तुझी भकी घेऊंडो सोम्या घेवाय तुझे सत्तेन तुझे संगी
भेटयता काणीक पवित्र गवावुंडो वैनाची खास जिणी आमची करूं पवित्र जावू स्वाड आमचो सोम्या काणीक घेवन ही घेवुंडो सोम्या घेवाय. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर तेसाब आनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या दयाळ बापा, नितळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे घोट संभ्रमोंक तूं आमकां फोव करताय. वर्सान वर्स पास्काचे परब बायल्या आदाबाजान संभ्रमतना काळजाच्या खरे भक्तीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसव्यासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेय आमी तुका जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां ऊस उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय सगळी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ. देखून तुजें तें आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी ताका सोवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जवान जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवर्तसो घुट पर गटुया जेसू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करताव.
ताच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वरयलेली ताचे रगत तुका आमी भेटयता बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लिहांव सौदेव आमच्या भगवन बापाक पिटर पौल आमच्या गवळी बापाक हेरा सुमेशच्या गवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता कश्टा दुखींक सांपडलेल्या सुमेश तांची दया कर देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें सर विघ्नांतलें अनवरांतलें सर खंत बेजारांतलें पिडेशिरेंतलें सतराच्या काळजाच्या धरुणायेंतलें आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर कुटुंब जावन जमलेले आमकांय सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसूं मोगा सो एकवट असो गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेकां पाठोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी सम्या देवचे म्हाका फोवना पुजवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. D44. Bakmache ke devorte Somia tu kasemche Durbadya kaळजान म्हज्या स्वागत करचे रास्तोचे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते
तुझे सवे रावचे सम्या तुझेर पात येता सदांच तुझेर बरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन म्हजे सदाची येता सुकाकार पयस उबो रावून हर्दें बडोवन अशें म्हणालो, देवा हांव पातकी म्हजी खाकूत कर. प्रार्थुया. काकुलदारा देवा आमच्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय. तो सदां जिव्या भावार्थान आनी काळजाच्या खरे भक्तीन आमी घेसो कर म्हूण आमी मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. I 10. अचल हांव सर्वेश्वरामच्या परवशान कित्याक तूं भोव काकुळदार. नितळ जावंक हांव लालेतां तुज्या मैपासान. आतां कर म्हाका नितळ. पारोत कर म्हाका सांबाळताय. अनवारांत आसतानी वारताय. पडलेल्या वेळार उठयताय. बरवसो म्हजो खट करताय. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. मोगशनो ह्या क्रिस्मांत आमी आरवा फिरगेजेंत रतीर दितल्या मार्चाची 17, 18 आनी 19 तारीख सकाळींच्या वेळार. ही रतीर सकाळी आसतली. मार्च 17, 18 आनी 19 3 दिसांची आरवा फिरगेजेंत ही रतीर आमी दैवीक रितीर मंदिरांत हांव चलोवन व्हरतल्या. तुमकां फिरगेजेच्या समेस्तान भोंवतणीच्या हर एका लोकांक तुमकां आमी स्वागत मागता. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा म्हणटा समी जेजू. तर मोगाचें ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य. ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवयान वाडाचे. संवसारी शिकाप जोडीचे सांगातास भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत समाजांत सगळ्या संवसारार खंयच गेल्यार मानाची महिमेचो बरो फुडारता आनी आसा करीचे. तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवीक रेत्री मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर. एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळी 9 वरार तावन. आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवीक रेत्री मंदिरांत रावचें. आनी 18 तारखेर शनिवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा. शनिवारा हर एका शनिवाराची मागण्या जमत आसात. त्या मागण्या समजचे 11 भुरग्यांचे रेतेरीचो अखेर जाता. मोगाच्यान सर भुरग्यांक आमी आपोवन हाडून येवया ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतांत. दैवीक रेत्री मंदिर मुल्की हांगासर हें वर्स भुरग्यांचें वर्स जावन आसा. मंगळूर दियेसीसीन देखून मंगळूर, उडपी आनी भोंवतणीच्या सर दियेसीस तावन ह्या बॉम्बे तावन ह्या बँगलोर तावन विविध शारांत तावन रजेर आसल्या भुरग्यांक वर्तो अवकाश इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता. अपरबेची रेतेर हांगासर जाता. भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय संत भक्तांची जिणे विशयांत बरेंकन तांकां समजणी मेळटा. तांचो भावार्थ गुण जाता. आनी अशें आमचीं भुरगीं संवसारी तरान वय यशस्वी प्रगती जोडटात. सांगातास आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय ती जोड घेतात. सगळीं आवय बापाय कुटुंबाची आपल्या भुरग्यांक
दैविक मंदिरात धाडा एप्रिलाच्या 17 आणि 18 तारखेर.